नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता आळेकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. गोय पुलिसेन केलो सीसीटीव्ही मॅपिंग प्रोजेक्ट नेत्रा लॉन्च. चोरांचेर दोळो दवरूंक गोयभर 2,500 सीसीटीव्हीचे जाळे. टेनंट व्हेरिफिकेशनाक नेट. लोकांचे जागृतीक पुलिसांचे चॅनल. कोड ऑफ कम्युनिदादी दुरुस्ती जायच. लँड पर्पज बदलूंक बंदी. गोयच्यो कम्युनिदाद जमनी सांबाळून दवरूंक खंय म्हत्वाचे पावल. बीजेपीचो सरकाराक तेंको. मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्री दोगूय दिल्ली सावन गोंयांत. अमित शाह आनी नड्डा बरोबर गोयच्या परिस्थितीचेर चर्चा. राजकीय घडामोडींचेर विचारल्यार मुख्यमंत्र्याचो नो कमेंट. पोर्तुगीज राजवटीत इक्विजिशनाच्या धर्मशाळाच्या हुतात्मे थारिल्ल्या पुर्वजांचे गोयभर सामुहीक श्राद्ध. हिंदू रक्षा महाआघाडीन फोंडे म्हापशां दिवचले श्राद्ध. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावयले ड्रायव्हरांचे पोस्ट भायल्यांक दिले म्हणून बोवाळ. कासारवरणे पंचायत मंडळाचे धरणे. लँड लुजर खंय शेणले. आणि तमनार वीज प्रकल्प. गोयच्या लोकां खातीर हायकोर्टाचे निरीक्षण. 220 केव्ही लायन आसतना तमनाराची लायन नाका घाल्ली याचिका कोर्टान मारली भायर. खबरो विस्तारान. चोर गुन्यांवकारांचेर दोळो दवरूंक पुलिसेचो नेत्रा प्रकल्प. गोयभरचे प्रायव्हेट खासगी मेळून 2,500 सीसीटीव्हींचे मॅपिंग. बरोबर टेनंट व्हेरिफिकेशनाक नेट. डीजीपीन सीसीटीव्ही मॅपिंग प्रोजेक्ट नेत्रा लॉन्च केलो. ह्या प्रकल्पा वरवीं गुन्यांवकारांच्या मुळामेरेन वचपाक, गुन्यांवकारांक सोदपाक खंय आदार जातलो. लोकांच्या जागृतीक पुलिसांचे चॅनल. So this is Project Netra. Project Netra, we have tried to map all the CCTV cameras which are present all throughout the state. Be it the market areas or be it the deserted streets, wherever we could find, we send our beat PCs. We ask them to collect information and then we have mapped them. I'll show the map later on. So right now, till now, we have mapped around more than 2,500 CCTV cameras in both the district, North and South Goa. So we thought, what are the purposes that we can solve from this? So major things like we find the problem is that whenever a particular case happens somewhere, so it is very difficult to understand or identify where we can find a proof of it. So one thing is for easy crime detection. Second is that whenever there is a camera and when the public knows, when the probable criminals try to commit any offense, they also know, then there is a possibility that crime will be less in that particular area. और इसका जो सीधा बेनिफिट ये है कि हमारे यहाँ जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो हमारा रिस्पांस होता है कि भाई कैसे हम जो ऑफेंडर है उसको ढूंढें. तो उसमें अभी क्या है कि सीसीटीवी तो एक एक करके हम ढूंढते थे कि भाई यहाँ पे है, अब अगला सीसीटीवी कौन है. लेकिन इसके अंदर में, इस प्रोजेक्ट के अंदर में अब हमने इसको एक जगह इकट्ठा कर लिया है. तो किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एकदम से पता चल जाएगा कि भाई उसको कौन से सीसीटीवी की तलाश करनी है, अगला सीसीटीवी कहाँ है उसको मालूम है. और इससे सस्पेक्टेड रूट, जो एस्केप रूट है, उसका भी पता चल सकता है. तो इस तरह से ऑफेंडर को ढूंढने में ये जो नेत्रा प्रोजेक्ट है वो हमें मदद करेगा. कोमुनिदादीच्या जमनीचे वेव्हार चल्ल्यात ते पळयल्यार कोमुनिदाद कोडात दुरुस्ती जायच आशिल्ली. गोयच्यो कोमुनिदाद जमनी सांबाळूंक दुरुस्ती म्हत्वाची. सरकार कोमुनिदादींचो लँड यूज पर्पज बदलूंक बंदी घालपी अध्यादेश हाडटा. बीजेपीचो गिरिराज मिडिया कडेन उलयलो. सोपटे म्हणटा युनिफायड पेन्शन स्किमीन आतां कर्मचाऱ्यांक अश्योर्ड पेन्शन. कॅबिनेट मीटिंग जाली, तातूंत गव्हर्नमेंटान अमेंडमेंट जी प्रपोज केल्या टू प्रोटेक्ट कम्युनिदाद लँड फ्रॉम मिसयूज. ह्या अमेंडमेंटाच्या हातून म्हणजे ती गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 dated 15/4/1961
हाका तांणी अमेंडमेंट प्रपोज केला. ताजो एकूच आहे की कमी जातीचे लँड जे आसा ते ज्या विशया खातीर दिल्ले, ज्या पर्पजा खातीर दिल्ले, ताजो गैरवापर जावचो न्हय. ताजो जर खंयच्या एक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाक दिल्लो जाल्यार ताजो कमर्शियल उपयोग जावचो न्हय. हाच्या खातीर काही स्पेसिफिक पावर्स ही एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कम्युनिदाद हांकां दिल्ले गेले. आर्टिकल 31A will be introduced, which will be through this special amendment. तातून जातले कितें जाल्यार जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कम्युनिदाद आसा ताका खंयचे लँड यूज जर ताका दिसत की दिल्ल्या लँडाच्या परस ताणी वेगळो वापर केला जाल्यार ही कॅन इनिशिएट अ इन्क्वायरी आणि स्टडी वेदर देर इज अ डायव्हर्जन. म्हाका दिसता हो एक लँडमार्क डिसिजन आसा आणि भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशच्या वतीन हांव भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे अभिनंदन करता की तांणी गोंयची कम्युनिदाद लँड वाचोवपा खातीर हो एक हिस्टॉरीक असो निर्णय घेतलो. पळय काही गोष्टी तुमकां खबर आसा की आमी करतात खूब कायदे कानून फॉरगॉट अबाउट एम्प्लॉईज लोकां खातीर हे करतात, पण जेन्ना ती जाय तशी इम्प्लिमेंट जायना तेन्ना सरकाराक खंय तरी अमेंडमेंटची कोणाचे तरी बडी मारपाची गरज आसा. आता हे असे केले म्हणटा साहजिकच त्यांना वेगळ्या पद्धतीन सांगपाची गरज पडची ना, ते आपोआप म्हणटा तशें जागे फ्रॉम 1st of April 2025. मुख्यमंत्री आणि टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे दोगूय दिल्ली वारी करून आयले. अमित शाह आनी नड्डा बरोबर गोंयच्या परिस्थितीचेर चर्चा. राती जाल्ल्या बसकेक दोगांकूच आपयिल्ले. पक्षाची बसका म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलोवन दाखयता. कितें जालें काय विचारल्यार नो कमेंट्स. सीएम काल तुमकां इमर्जन्सी दिल्ली आपयलो, हांगा अफवा जाली तुमच्या दोग जाणांची मीटिंग, अशी अफवा जाली की तुमच्या मंत्र्या भितर तुमच्या भितर इन फायटिंग. पोर्तुगीजांचेर राजवटीत 21 जनाच्या धर्मशाळाक बळी पडिल्ल्या हिंदूच्या पुर्वजांचे सामुहीक श्राद्ध. हिंदू रक्षा महाआघाडीन म्हाळाच्या उमाशेक फोंड्यां, म्हापशां, दिवचले सर्वपित्री श्राद्ध वाडलें. ह्या मालगड्यांच्या बलिदानाक लागूनच खंय हिंदू आज ताट मानेन भोवंक शकतात. दिवचले पुर्तुगीज धर्मशाळाचेर सुभाष वेलिंगकार उलयलो. संदर्भात म्हणजे आमचे हिंदू पूर्वज असतात किंवा नव ख्रिश्चन यांच्या त्या इन्क्विजिशनच्या माध्यमांतल्यान बळी गेलो, तांकां आज आमी एका विशेष स्वरुपान त्यांच्या आत्म्यांक सद्गती प्राप्त जावचे, त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करपाचे हो कार्यक्रम दवरलो आसा. आज या ठिकाणी सध्या आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की पितृपक्ष सुरू आहे आणि या पितृपंधरवड्यामध्ये आपले जे पूर्वज आहेत तर यांना पुढील गती मिळण्यासाठी आपण सगळेजण आपापल्या घरी आपल्या पूर्वजांसाठी श्राद्धविधी करत असतो. परंतु आज अनेक असे क्रांतिकारक आहेत, स्वतंत्र सैनिक आहेत ज्यांनी आपल्या राष्ट्रासाठी या धर्मरक्षणासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली आहे आणि त्यांच्या या त्यागामुळेच, त्यांच्या या बलिदानामुळेच आज आम्ही ताठमानेने आम्ही हिंदू आहोत म्हणून सांगू शकतो. त्यामुळे या सगळ्यांना पुढची गती सद्गती मिळण्यासाठी आज आपल्याला माहीत असेल की गोव्यामध्ये इन्क्विजिशनच्या माध्यमातून अनेक हिंदूंना त्या ठिकाणी या आपल्या प्राणांची आहुती द्यावी लागली. आज ओल्ड गोवा येथे असलेला हातकात्रो खांब, या हातकात्रो खांबाला अनेक हिंदूंना बांधून त्यांनी जे धर्मांतरित होत नव्हते त्यांचे हात त्या ठिकाणी कलम करण्यात आले. तर अशा सर्व ज्ञात हिंदू धर्माभिमान्यांना, अशा सर्व स्वतंत्र सैनिकांना ज्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती देऊन आपल्या धर्माचं रक्षण केलं परंतु धर्म सोडला नाही, त्या सर्व ज्ञात अज्ञात हिंदूंना पुढील सद्गती मिळण्यासाठी आम्ही आज या ठिकाणी हा तर्पण विधी या माध्यमातून केलेला आहे. हिंदू समाज दुर्दैवान जें कितें सांगलें ताचेर विश्वास दवरता अशें आसा. इतिहासाचें संशोधन, इतिहासाची पुस्तकां रिफर करप हे इतिहासाचे लोक सुद्दां करिनात. MA विथ हिस्ट्री जाल्ले लोक सुद्दां स्पेशली ह्या सगळ्या गोवा पोर्तुगीज पूर्व इतिहासाचो आलेख घेनात आनी ताच्या मागीर खूब लेखकांनी बरोवन दवरला, क्रिश्चनांनी बरोवन दवरला, पाद्रींनी बरोवन दवरला, जेजुईट पाद्री म्हणून जे आसा तांणी बरोवन दवरला, तांच्या झेवियराच्या मित्रांनी बरोवन दवरला ताच्या बद्दलचें. आनी ताणें जें सगळें कारस्थानां हांगा जी केली ते गौरवान सांगतात ते थंय अशें बरोवन दवरलां. त्यामुळे आमचें आसा हिंदूंची जागृती जावपाक. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावयले ड्रायव्हरांचे पोस्ट भायल्यांक वाटल्यात म्हणून बोवाळ. मंगळारा पेडणेची कासारबर्णे पंचायत धरण्यार. सरकारान खंय एअरपोर्टाच्या लँड लुजरांक वाऱ्यार सोडले. भायल्यांक काडून थळाव्यांक घेवचे म्हणून धरण्यार बशिल्ले मागतात.
आंदोलनात राजकीय फुडारी वांटेकार. चौथीक जे 2 ड्रायव्हर घेतले आणि त्याची सॅलरी कितली तर 35,000 खंय घेतले. वयर जे अपडेट म्हणून जी UDS कंपनी आहा अपडेटर मोपा एअरपोर्टार तेंच्यांनी ड्रायव्हर घेतले 3 ड्रायव्हर एक तेंच्यांनी ट्रेनर म्हणून आसलो ओके पण 2 जे ड्रायव्हर घेतले महाराष्ट्राचे घेतले तेचो इंचार्ज आहा तो महाराष्ट्राचो आहा HRO आहा तो महाराष्ट्राचो आहा आणि एक तेच्या वयर कोण तरी आहा रामकृष्ण म्हणून तोय महाराष्ट्राचो आहा आणि तो हाडटा आणि आपल्या भुरग्यांक हाडून भरता आणि आपले जे तेंचे जे ड्रायव्हर आहा ते 20 ते 21,000 वयर तांकां सॅलरी आहा आणि जे आमचे गोयचे ड्रायव्हर तेंच्यांनी दवरलेले आहात 18,000 सकयल आहा. तुम्ही वचून चेक करू शकता तुम्ही हे कंपनीक विचारू शकता गोंयचे कितले आहात ते 18 ड्रायव्हर 18 सारखे ड्रायव्हर आहात. आमचे गोंयचे भितर एक 5 ते 6 ड्रायव्हर असतले आणि बाकीचे सगळे महाराष्ट्राचे ड्रायव्हर आहात. वाईट दिसता की कासरवाडचे फुल पंचायत म्हणजे सरपंचाक आज उपोषणाक हांगा बसचे पडटा. सरपंच डेप्युटी सरपंच आणि तिचे इतर जे पंच मेंबर आसा तांकां आज आपलो हक्क मागपाक आज प्रोटेस्ट करचो पडटा. ह्या सरकाराची जी घोषणा आसा की सरकार तुमच्या दारी अंत्योदय तत्वा मेरेन आमी पावतले हे सगळी बंडलां आज तुम्ही कन्सेशन एग्रीमेंट जर काढून पळयत जो गोंय सरकार आणि GMR बरोबर आसा तातूंत खंयच लोकलाचे बेनिफिट कव्हर करचे म्हणून खंयच मेन्शन केल्ले ना. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन A B सारकेले 9 मिनरल्स आसात तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृता. तमनार वीज प्रकल्प गोंयच्या लोकां खातीर हायकोर्टाचें निरीक्षण. 220 kV लायन आसतना तमनाराची आनी एक लायन घालप बेकायदेशीर म्हणून हायकोर्टाक आशिल्ली याचिका कोर्टान भायर मारली. कला अकादमीच्या पुनरुद्धाराच्या कामाचो नियाळ घेवन सरकाराक शिफारशी करूंक समिती. कला राखण मांडाचो देविदास आमोणकार म्हणटा सरकाराचें बरें पावल. कला राखण मांडान बोवाळ केल्या उपरांत कांय गजाली जाग्यार पडल्यो कांय उरल्यात. समिती बारीकसाणेन पळोवणी करून खंय सुचोवण्यो दुरुस्त्यो सांगतली. कमिटी एक्झॅक्टली म्हणजे कमिटीचो स्कोप जो कितें आसा ते अजून आमकां कळोवंक ना म्हणजे सरकारान. पूण एक गोष्ट बरी जाल्या की कला राखण मांडान एक आवाज उठोवपाचो प्रयत्न केलो कला अकादमीन जी कितें पडझड जाल्ली आसा तर त्या विरोधान म्हणजे जी कितें चुकीच्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा त्यो दुरुस्त करपा खातीर आनी माननीय मुख्यमंत्र्यान तेजी दखल घेवन ही समिती केली आणि समिती करता आसतना कला राखण मांडाक प्रतिनिधित्व दिलें तेजेर आणि त्याच बरोबर चार्ल्स कोरियाक अजून पर्यंत खंयच कन्सिडरेशनान घेयनासले ही कला अकादमी जेणे घडयल्ली तेका म्हणजे जावं तेजे फावंडेशनाक. तर त्या आज तिनाकूय रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळें आसा आनी आमकां एक आस्त आसा की विजय केंकरे दामू केंकरे जेन्ना ही कला अकादमी घडटाली तेन्ना सुरवातीक दामू केंकरे हांगासर सदस्य सचिव म्हूण आसले. तेज्या चल्याक ही जबाबदारी दिल्या म्हणजे अध्यक्ष आसतले चेअरमॅन आसतले एक कलाकार चेअरमॅन म्हणून ह्या समितीचेर आसा. त्यामुळे सारासार विचार जातलो कला अकादमीन जो कितें खर्च जाला तो खर्चाचोय अभ्यास केलो वयतलो आनी तेका अनुसरून काम जाल्लें आसा काय कितें ज्यो कितें त्रुटी उरल्या. आनी कला अकादमी म्हटल्या नंतर फक्त दिनानाथ कला मंदिर अशेंच न्ही म्हणजे एकूच थिएटर न्ही तर ओपन एअर मिनी ओपन एअर हांगासरले कॅन्टीन आसत हो सगळो प्रकार जो कला अकादमीचो आसतलो हो सगळो तितून गृहीत धरले वयतले आनी हेजेर प्रामुख्यान लक्ष दिलें वयतलें. कारण हांगासर प्रत्येक कोपरो आसा म्हणजे कला अकादमीचे कार्यालया पासून हांगासर चलतल्यो सगळ्यो क्लासीस आसा. ह्या सगळ्या गोष्टींक एक आपलें अनन्यसाधारण महत्व आसा. सो त्यामुळे ह्या सगळ्या सारासार गोष्टींचो विचार करतलो आनी सगळ्यो गोष्टी जाग्यार कश्यो पडटल्यो. मोपाच्या विमानतळार हवामान इबाडिल्ल्यान राती उसरां फ्लायट लँडिंगाक अडचणी. दोहा सावन मोपा आयिल्ली कतार एअरवेजाची फ्लायट हवामान इबाडिल्ल्यान दाबोळी डायवर्ट केली. दाबोळी देंवयिल्ल्यान प्रवाशांक तितली प्रवासाची कास्तीक उणें.
सद्याक आमी आसा गोंयचे दाबोलीम एअरपोर्टाचेर आनी आमी आयज एक जी न्यूज घेवन आयिल्ले आसा इज व्हेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ सावथ गोवा. आमी जाणा थोडे दीस पयलीं थोडे म्हयन्या पयलीं हांगच्यान हे दाबोलीमच्या एअरपोर्टाच्यान जायती इंटरनॅशनल फ्लायट ऑपरेशन्स जी आसा शिफ्ट जाल्ली मोपा एअरपोर्टाचेर आनी एक मोठो बोवाळ पडलो. खंय तरी कतार एअरवेज गेली, एअर एरेबिया गेली आनी वेगळ्यो वेगळ्यो फ्लायट्यो हांगच्यान मूव जावपाक लागल्यो आनी एक मोठो बोवाळ जालो की खंय तरी देर इज सम प्रेशर ऑन दी गव्हर्मेंट आनी सम प्रेशर इज बींग पुट टू डायवर्ट दी फ्लायट्स. पूण आयज आमी जी न्यूज घेवन आयल्या की आयज कतार एअरवेज जी आसा ती मोपा देंवपाय सोडून आयज दाबोलीम एअरपोर्टाचेर लँड जाली आनी मुख्य कारण ताचें आशिल्लें म्हणजे एक बॅड वेदर. खंय तरी आमकां सुत्रां सांगता की मोपा एअरपोर्टाचेर जी लँड जावपाची आशिल्ली फ्लायट कतार एअरवेज गोवाच्यान आयिल्ली ती आयज दाबोलीम एअरपोर्टाचेर लँड जाल्या. जेन्ना आमी सुत्रां कडेन इन्फॉर्मेशन काडलें एअरपोर्टाचे एक वरिश्ठ अधिकाऱ्या कडेन जेन्ना आमी उलयले आमकां कळून आयलें की द फ्लायट हॅड अबाउट 131 पॅसेंजर आनी खंय तरी 2 जावन 21 मिनटाचेर ही फ्लायट हांगा लँड जाली. जेन्ना ती हांगा फ्लायट लँड जाली सगळे जे हांगा स्टेक होल्डर आसता युजली टॅक्सी ऑपरेटर जे आसा देवर इन अ व्हेरी बीग शॉक कित्याक अनएक्सपेक्टेडली ही फ्लायट हांगा लँड जाल्ली. सुदैवान हांगा हे दाबोलीम एअरपोर्टाचेर वेदर सदांच क्लीन आसता आनी 24 तास हांगा येलो ब्लॅक टॅक्सीचो कावंटर ओपन आसता आनी ताका लागून जे पॅसेंजर जेन्ना हांगा डिबोर्ड जाले जेन्ना हांगा देंवले तांकां खंय तरी टॅक्सीची सुविधा इमिजिएटली अवेलेबल जाली. पूण एक जे इन्फॉर्मेशन आमकां सद्याक येता की खंय तरी बॅड वेदर आशिल्ल्या कारणान ही फ्लायट कतार एअरवेजी गोंयान दाबोलीम एअरपोर्टाचेर लँड जाली. आनी जेन्ना ही आमची चॅनलाचेर ब्रेकिंग जेन्ना जाली जायते लोकांचे कमेंट आयले की बॅड वेदर ऑल्सो नोज वीच एअरपोर्ट इज करेक्ट फॉर गोवा आनी व्हेरी क्लोज टू सावथ गोवा. आनी लोकांची एक मागणी अशी जाल्ली आसा स्टेक होल्डरांची मागणी अशी जाल्ली आसा की परते ऑपरेशन्स दाबोलीम एअरपोर्ट सेंट्रली लोकेटेड युजली गूड वेदर व्हेरी गूड विजिबिलिटी हांगा ही फ्लायट परती येवची. जायते फावट एक भासाभास चलता की 2 एअरपोर्ट कित्याक जाय. आयज खंय तरी आमकां कळून आयिल्लें आसा की दाबोलीम एअरपोर्ट आशिल्ल्या कारणान आनी मोपा बॅड वेदर जाल्ल्या कारणान तांचे कडेन एक ऑप्शन आशिल्लें की ती फ्लायट दाबोलीम लँड जाली. इन केस दाबोलीम वॉज क्लोज द नियरस्ट इंटरनॅशनल स्टेशन एअरपोर्ट वूड हॅव बीन मुंबय. पॅसेंजराक जायते त्रास जावपाचे. सुदैवान आयज बॅड वेदर आशिल्ल्या कारणान दाबोलीम एअरपोर्टाचेर फ्लायट लँड जाली. सगळे पॅसेंजर 131 पॅसेंजर आशिल्ले 221 दे लँडेड देंवले आनी सगळ्यांक टॅक्सी सर्वीस सगळी बरी मेळ्ळी. आनी सद्याक तरी अशें न्यूज चालू आसा की एक गव्हर्मेंटा कडेन स्टेक होल्डराची मागणी आसा की परते हे फ्लायट जे आसा दाबोलीम एअरपोर्टाचेर हाडच्यो. वास्कोच्यान पुडर मिडिया खातीर विक्रम नायक. दोगां बायल आदोगादांचो विनयभंग केलो म्हणून फातोर्डा पुलिशेन आदोगाद प्रितीश प्रभूक अटक केल्या. मडगांव JMFCन प्रभूक 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. हे आदी खंय ताच्या आड अशेच ऑफेन्साची कागाळ आयिल्ली. Yesterday, we have received 2 complaints from lady advocates. I will not disclose their names. This is in Margaon JMFC court, and as per their complaint, while they were in the process of their court's attendance and proceedings, this accused have come and have touched them inappropriately on their back and on the buttocks. We have registered 2 complaints of these lady advocates, and we have effected the arrest of the accused in this case. He was also previously booked by the Margaon police, and in that case also we had given him notice, and eventually the family also had given him the treatment with the doctors, and he was he was being closely followed by the family in these matters to deter him from doing this type of things. 1 ऑक्टोबर इंटरनॅशनल एल्डर्स डे. जाणट्यांनी समाजाक दिल्ल्या योगदाना विशीं तशेंच तांच्यो अडी अडचणी लोकांक कळच्यो म्हणून हो दीस. गोंयांतूय एल्डर्स डे मनयलो. केंद्र सरकाराच्या सामाजीक न्याय मंत्रालयान जाणट्यां खातीर एल्डर लायन हेल्पलायन सुरू केल्या. सप्तकातले 7 दीस सकाळी 8 ते राती 8 मेरेन हेल्पलायन जाणट्यांक उक्ती. मनशाच्या जीवनात हर एक मनशाच्या जिवितांत 2 स्टेजी सामक्यो महत्वाच्यो आसतात. एक स्टेज आसता पयली ती वयाच्या 10 पर्यंत जेन्ना त्या ल्हान भुरग्याक आंगार खेळोवचें पडटा, ताका हात दिवचो पडटा, बोट दिवचें पडटा, चलपाक वगैरे वगैरे. हे सादारणशे वयाच्या 10 वर्सां पर्यंत चलता. त्या भुरग्याक गायडन्स दिवपाचें, मोटिवेशन दिवपाचें वगैरे. आणि खरी एक व्यक्तीच्या जीवनातली आणि एक स्टेज खूप महत्वाची ती म्हटल्यार साधारणशे 65 वर्सां नंतर, ज्यांका आमी सिनियर सिटीजन म्हणटात.
आणि म्हणून हे जाणटेपण फुडें आहा हे कशें बऱ्या पद्दतीन वचचें हे काम भुरग्यांचें जालें समाजाचें जालें पूण काही प्रमाणात सरकाराची जबाबदारी आसा की हे काम व्यवस्थितपणे करपाचें आणि जशें दायगोन सांगलें मेंटेनन्स हांव दायगो बरोबर खूब फाटी गेलां. आजचे 2024चे वर्ल्ड हेरिटेज डेची थीम आहा एजिंग विथ डिग्निटी. एजिंग विथ डिग्निटी केन्ना जातली जेन्ना समाज ओल्डर पॉप्युलेशनाक डिग्निटी दिवंक शकतलो आनी ताजे खातीर समाजान बदल हाडपाची गरज आहा. ताजे खातीर समाज एक सेन्सिटीव आसपाची गरज आहा आनी सरकार सेन्सिटीव आसपाची गरज आहा. अतिरिक्त ह्या कार्यक्रमा अतिरिक्त आम्ही एक मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग म्हणजे एक करार करतले अलंकित म्हणतात त्या एक असोसिएशना कडेन जाणे करून म्हाका खोशी भोगता सांगपाक की एक एल्डरलायन म्हणून जी पळय आसा सिनियर सिटीजन्सा खातीर हेल्पलायन आसतली जी टोल फ्री आसतली आणि तांची शाखा गोंयान आमी रोखडीच सुरू करपाची आसात आणि जातूंतल्यान सिनियर सिटीजन्साचे कसलेय जरी प्रश्न आसत जावं ते म्हणत खंयचे तांचे केसी कित्याक जावं खंयच्यो कागाळी जावं तांच्यो आमचे जशे पेन्शन दितात ते पेन्शन खंय उरला काय कित्याक उरला तांचे कितें तरी कसले कितें अडखळी जर आसत जाल्यार तांची सोडवणूक करच्यो आमी केल्ली गेली वतली त्या संस्थेतर्फे. आज सेवा ह्या संस्थेन खास करून हो कार्यक्रम जो सिनियर सिटीजन डे जो आसा त्या तो साजरो करपाक जो हांगा दुर्बाट ह्या आमच्या स्कुलान दवरलो हांव सेवा संस्थेचे मना पासून अभिनंदन करता की समाजांत अशे तरेचे जागृती करपाचें काम समाजाक आपली कर्तव्य आनी इतर सगळे सेवा पुरवपाचें काम ही सेवा खरेंच सेवा संस्था बरे रितीन करीत आहा तांचें अभिनंदन. वास्को बाजारात उसाचो रोस काडपी गाड्याक उजो सुमार 1.5 लाखाचें लुकसाण म्हणून अदमास. मंगळारा फांतोडेर ही गजाल. उजो कसो आनी कित्या खातीर लागलो ते विशीं अजून म्हायती ना. वास्कोचे फायर ब्रिगेडीन उजो आटापा हाडलो. 5:30 बजे से फोन आया आपके दुकान में आग लगा है. आदमी इधर आके बहुत फ़ोन मारा पुलिस स्टेशन फायर ब्रिगेड कोई फ़ोन नहीं उठाया. आदमी ऑफिस जाके वहाँ से सर का नंबर लेके फ़ोन मारा आदमी फायर ब्रिगेड आया. कैसा लगा मालूम नहीं. लाइट बीट सब बंद करके गया था 10:30 बजे. सब बंद था 10:30 बजे सब बंद करके लाइट भी सब बंद करके जाता मीटर. कितना लॉस हो रहा है? 2.5 लाख रुपये का लॉस हो गया. मशीन जल गया पूरा दुकान जल गया पूरा डॉक्यूमेंट भी जल गया इसके अंदर. आमकां 5 जण 5:45 आमकां कॉल येयलो पुलीस स्टेशनाच्यान की एक शॉपाक उजो पेटला म्हणून. इमिजिएटली आमची गाडी टर्नआउट केली आनी थंय पावपाचें ऑन द वे आसली आनी तेन्ना म्हाका त्या ओनराचो नंबराच्यान कॉल येयलो म्हाका की अशें तुमची नंबर लागना म्हणून पूण उखलिना म्हणून. सो इमिजिएटली हांवूय पावलो तो गाडीय पावल्ली आनी पावतकूच थंय गाड्याक उजो पेटलेलो. हो शुगर केन ज्यूस शॉप तो आनी ते उजो आमचो अंडर कंट्रोल केलो पालयलो आनी कुशीक एडजस्टीन कंटिन्यू शॉपां आहली ती आमी वाचयली. 1.5 लाख लॉस आसा आनी 5 लाख आमी सेव केल्ले आहा. खुबशे लोकांक कन्फ्युजन आहा की आमचो फायर डिपार्टमेंटाचो नंबर खबर ना. ते 102 करता केन्ना 101 करता आनी तांकां दिसता की कॉल लागना म्हणून आमचो. सो तेन्ना इमिजिएटली थंय पावल्या उपरांत तितले मार्केटाचो वॉचमॅन आसलो पळय तेजे कडेन आमचो नंबर ना. सो हांवें 3 नंबर आमचो वास्को फायर स्टेशनान नंबर आहा पळय तो तांकां शेअर केलो. खुबशे लोकांक मिसअंडरस्टँडींग जाता की आमी अटेंड करिना म्हणून. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबुक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.